होळयेच्यो शुभेच्छा. आमी हांगा वार्षिक येता त्या प्रमाणे महालक्ष्मी देवळान येवन सगळ्यां बरोबर होळी आनी धुलीवंदना साजरी केल्या. सो सगळ्यांक शुभेच्छा. इलेक्शनाचे तुमची कॅम्पेनिंग सध्या सुरू आसा न्हू इलेक्शन. आज एक सकाळ ब्रेक घेतला होळये खातीर. सो कसो प्रतिसाद आहा तुमकां? प्रतिसाद खूब बरो आसा आनी सगळे कडेन हांव रायबंदर टोटल कंप्लीट केला 1.5 दीस भोंवून. आनी पणजेन म्हणजे कालच्यान चालू जाला पणजेंतल्या एरियान आनी थोडे मळ्यान ऑलरेडी म्हाका दिसता 50% वयर कवर केल्या. लायक आय एम गोईंग टू ईच एंड एवरी हावस. जवळ जवळ कंप्लीट जाता. टायम खूब मुद्दाम म्हाका दिसता मिनिमम टायम आसा तितलोच दिला. सिन्स नोटिफिकेशन आनी रिजर्वेशन आयल्या पासून तितलो हें मेळना. म्हणजे कॅन्डिडेटूय ठरोवपाक चेंजीस करचे पडटा एज पर रिजर्वेशन. सो टायम खूब कमी मेळ्ळा. पण हांव प्रत्येक घरान वचपाचो प्रयत्न करता. दिसाक एक 8 वरां तरी म्हणजे लोकांगेर वचप चलप चालू आसता. आज एक मॉर्निंग म्हाका मातसो लायट मेळ्ळा. पण आज इवनिंग सुद्दां कॅम्पेनींग आसतलें आनी फाल्यां सकाळ सांज दोनी टायम कॅम्पेन. सो लोकांच्यो कितें कागाळी बिगाळी तुमी तुमचे कडेन तांचे मांडल्या? पॉयंट्स अनेक आसा. 5 वर्सां जे कितें जावंक ना ताचे बद्दल खूब आसा. रायबंद्रा गेल्यार थंय एक कोणें म्हाका सांगला की जो एक्विजिशन केल्लो जागो फॉर ग्रावंड ताच्या सायडीक 39 एप्लिकेशनां घातल्या म्हणून. सो रायबंदरूय चेंज जातलें काय कितें? रायबंदर शूड एटलिस्ट स्टे प्रिस्टीन. सो अशे अनेक विशय आसा. ती जेट्टी बांदल्या. कोणें म्हाका सांगलें थंय जे स्टेप्स आसा ती स्टेप्स चड ना, सकयल पर्यंत वचना. चड तो सुकती आसता जेन्ना चड फिशरमॅन यूज करता लोडींग अनलोडींग. तर धाकटी बोट हे आसता पळय होडे तेच सकयल वता 8 फीट सकयल. सो ती फिशरमॅनाकूच बांदल्या काय कितें कॉमर्शियल जाका बांदल्या म्हणून तो दुबाव आयला लोकांक. सो अनेक हे विशय हे भोंवताना कळ्ळे म्हाका रायबंद्रा. सो अशें प्रत्येक आतां पणजेन भोंवप काल चालू जाल्यार पणजेचे पार्किंग हो विशय आसा ताचेर हांव ऑलरेडी उलयला. सो ते सगळे लोकां कडल्यान आयकून घेवप. इट्स लायक ए इंटरेक्शन. मिडियांतल्यानूय येता, सोशल मिडियांतल्यानूय येता. पण लोकांच्या घरान वचून बऱ्या तरेन एक्झॅक्ट कळटा विशय. स्मार्ट सिटीक लागून कितें कंप्लेनी बीन लोकांनी केला? कित्याक सन दे डोंट नो कितें कमिशनींग जालां काय ना. खूब जाण म्हणटा आमकां कांय कनेक्शन दिवंक ना, पायप आयला म्हणून. सो असो आसा स्मार्ट सिटी. पणजेकरांनी कितें केलां तुमकां कंप्लेनी बीन स्मार्ट सिटी? चालू आसा. स्मार्ट सिटी सगळ्यांक त्रास जाल्ले न्ही. द प्रॉब्लेम वॉज एक्झिक्युशन आनी प्रॉब्लेम इज वी डोंट नो हाऊ मच इज कमिशन इतलें. आनी स्मार्ट सिटीचे फंड्स कुड हॅव यूज बेटर. तेजो वेस्टेज आनी हे खूब जाला. फॉर एग्जाम्पल ते PPP केले ते कॉमर्शियल प्रोजेक्ट केला. PWD गॅरेज आनी जुंता हाऊस. देर यू कूड हॅव बिल्ट अ स्मार्ट पार्किंग सिस्टम विथ हायड्रॉलिक. ते मुंबय बी आसता विथ हाय डेन्सिटी. मार्केट इज क्लोजर. यू वूड हॅव सॉल्वड अ लॉट ऑफ पार्किंग इश्यू. MLA आपले हॉटेल बांदता 12 मजली. मल्टी पार्किंग आसा पळय स्ट्रक्चर ताची कॅपेसिटी वाडोवंक जाय. सगळे ते कॅसिनोचे जे टॅक्सीवाले आसा तांकां थंय शिफ्ट करपाक येता. हे आतां सगळ्यात कितें CCPच्या हातून पडना. पण सरकाराचेर कितें तरी इंटरेक्शन जावंक जाय. ते कांयच जावंक ना. ऑल्दो MLA आनी मेयर आसून सुद्दां असले कांय विचार 5 वर्सां जावंक ना. हाचेर अनेक आमी एक्झिक्युशन करपाचो प्लॅन आसा. तो लोकां फुडें सद्दां दवरप चालू आसा. पयर एक बोवाळ जाल्लो की बाबूश मनसरा तुमच्या कॅन्डिडेटाक मेळ्ळो आनी फाटीं घे म्हणून कितें प्रेशरायज केलो म्हणून अशें कितें बोवाळ जाल्लो. फाटीं सरूंक ना. सो हाचे कडल्यान कितें चड उलोवपाचें म्हाका दिसना. स्टँडर्ड टॅक्टिक्स. हांवें म्हणटा डेमोक्रेसी आसा इलेक्शनांतल्यानूच बरो रिजल्ट येता. असले करून इज नॉट गूड. कळ्ळें न्ही. त्या कॅन्डिडेटाक प्रेशरायज घेवन फाटीं घेवपाक हें करप इज नॉट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. इज अ पार्ट ऑफ लूप होल्स. ते आमचें स्ट्रक्चर आहे. फॉर एग्जाम्पल जे विथड्रॉवल डेट आसा पळय ताच्याहून 1 दीस एक्स्ट्रा दवरूंक जाय नॉन विथड्रॉवल टायप एप्लिकेशन फायल करपाक. म्हणजे कितें करपाक 1-on-1 फायट आसल्यार एकट्याक विथड्रॉ करपाक प्रेशरायज करून विदावट इलेक्शन रिजल्ट हाडप. दॅट इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेसी. सो तशें विथड्रॉवल सुद्दां जालें जाल्यार लोकांक एक मेकॅनिझम आसूंक जाय आनी एक कॅन्डिडेट घालपाक. सो एक नॉन विथड्रॉवल डे एक्स्ट्रा अशें. सो इलेक्शन कमिशन शूड थिंक ऑन दीस थिंग्स. प्रेशरायज केले विदावट इलेक्शन रिजल्ट येता ते जावंक जायना. आनी ताचेर तुमचे कॅन्डिडेट आतां कितले विड्रॉ जाले आनी आतां टोटल कितले कॅन्डिडेट्स तुमचे आसा? विड्रॉ जावंक ना न्ही. कोण खंय बॅकअप बी कोणें घातिल्ले ते विड्रॉ जाले. आमचे सगळे आसा आनी आमी पॅनल ऑलरेडी फेसबूक आनी खंय सोशल मिडियांतल्यान हें केल्या. वील मायट गीव एड टू द न्यूजपेपर ऑल्सो.